2001 कांय शेतकार मायनिंगेक लागून तांची शेतां भाटां काबार जाल्यात म्हूण हायकोर्टान गेल्ले. याचिकादार शेतकार आनी प्रतिवादी पक्षांचे आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत जुलय 2003 हायकोर्टान अर्द दिली ती अशी. तालुका मामलेदारान मायनिंगेक लागून शेतां आनी पिकावळींचेर जाल्ल्या परिणामाचो नियाळ घेवचो. मामलेदारान कागाळी नोंद जाल्ले तारखे सावन 6 म्हयन्यां भितर लुकसाण भरपायेचे दावे तडीक लावचे. आदेश पाळूंक मामलेदार फेल गेल्यार ताचेर मुख्य सचिवान कारवाय करची. शेतकार 2014 दिवचलच्या मामलेदारा मुखार लुकसाण भरपायेचो अर्ज घेवन गेल्ले. मायनिंगेक लागून शिरगांवच्या 5 प्रॉपर्टींनी शेतकी लुकसाणीचो दावो तांणी केल्लो. मामलेदारान 6 म्हयन्यां भितर तांचे दावे तडीक लायले ना. शेतकार हायकोर्टात गेले. उपरांत 2018 8 फेब्रुवाराक मामलेदारान 5 शेतकी प्रॉपर्टींतले 14 वर्सांचे लुकसाण ₹6,975 म्हूण थारावन संबंदीत अधिकाऱ्यांनी त्या शेतकारांक दिवचे म्हूण आदेश काडलो. वर्साक ₹6,975 प्रमाण लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण दिवचलच्या झोनल शेतकी अधिकाऱ्यान दिल्ल्या रिपोर्टाचेर मामलेदारान लक्ष दिलें ना. मामलेदाराचो आदेश पळोवन हायकोर्टान मामलेदाराक वडीर काडलो. लुकसाण भरपाय थारायतना तकली वापरूंक ना म्हूण हायकोर्टाचें निरीक्षण. हायकोर्टान नवो आदेश दिला तो असो. मामलेदारान 6 म्हयन्यां भितर लुकसाण भरपायेचें प्रकरण तडीक लायलें ना म्हूण मुख्य सचिवान ताचेर डिसिप्लिनरी कारवाय करची. सरकारान इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चाच्या सर्वेयराक नेमचो. फुडले सुनावणे पयलीं शेतकारांच्या लुकसाण भरपायेचो रिपोर्ट दिवचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी पांडुरंग वरक.